स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परिपाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपतिः सर्वेषामस्माकं कुलदैवतं। श्रोता वक्ता श्री समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, कशे असत सगळेजण? बरी असत न्हय? गणपती परबेची जोर उत्साहान तयारी चल्ल्या आसतली। आता मी सुरू करूया एक मनाने नातरी मुखाल आठवड्यांत रज आसा तेमी ती एक कसलोय विचार करनासतना हांगाच आयकुनचें। आणि समर्थ बसल्यात तुमगेल्यान तूं तितलें लक्षान दवरात। श्रीराम असत समर्थांगल मनान तूं राम असत आणि रामाक घेवन समर्थ तुमगेल मनांत बसल्या ती तेमी ती इट्स व्हेरी प्लेझंट खुशीची। आता मना श्लोक भक्ता बद्दल असं नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी हे दशक श्लोक दशक तांतुलाजी दुसरो श्लोक ते कलस पळोवया। धुरुले करू बापुडे दैन्यवाणे कृपा भाकिता दीधली भेटी जेणे चिरंजीव तारांगणी प्रेम खाणी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। जय जय रघुवीर समर्थ। मंडळी, हांगा नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी
भक्तांगेल अभिमान असता का ताज खातीर सगळ्यांगेल अभिमान ना ताका ताणेच मस्त सगळ्यांक ताणेच क्रिएट केलेले ब्रह्मा विष्णू महेश शेवटी एकच आसा त्या परमेश्वरान आमकां निर्माण केल्या जाल्यार तो सगळ्यांगेल अभिमान जायना आमकां कोण आवडटा आमगेल चेडवां तूं जे कोण आमकां सांगील आयकता ती आमकां अभिमान दिसता तशी वागता ती तांगेल आमकां अभिमान दिसता वय की न्ही अदरवायज कशी पूण वागल्यार वी आर अशेम्ड ऑफ सच पीपल ऑल्दो दे आर अवर ओन चिल्ड्रन अवर ओन पीपल वय की न्ही प्रेम ना म्हूण न्ही प्रेम आसता जाल्यार प्रेम विंगड आनी अभिमान विंगड हां अभिमान म्हळ्यार खास प्रेम येता जाल्यार ताचे खातीर आमी भक्त जावंका लागता आतां हांगा एक भक्त म्हळ्यार कोण भक्त्या तुश्यती ताणें कोण कोण हांकां तारलें म्हूण तें दिल्या ताका कसले भक्त जावच्या कसले एलिजिबिलिटी कंडिशन्स आसनात व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया कमनीयरूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न तु गुणैः भक्तिप्रिय श्रीपती गोपाल कृष्ण महाराज की जय आतां तूं कोण कोण भक्त जावचे कसली एलिजिबिलिटी कंडिशन्स आसनात म्हळ्यार कोण कोण सुद्दां जावचे शकतात भक्त हें तांणी सांगलें व्याधस्य आचरणम तो एक व्याध जावन गेलो ताका देव म्हळ्यार संकल्पन सुद्दां गोतनाशिल्ली एक दिवस शिवरात्री दिवस ताका चुकून उपास घडलो कले कावच्याक मेळ्ळी 2 लोकांक उपास घडता एक जाणून बुजून मोगलाज उपास असं म्हणून भरपूर खाता ती राजगिऱ्या पुरयो शेंगदाण्याची आमटी आणि कले बऱ्या तांदळा हे शीत आणि पुरे सगळं खातात काकडीची खमंग काकडी खंय हें खंय तें खंय साबुदाण्या खिचडी सगळं खातात आणि पोट भरून घेतात ती तरी थोडे जाण निर्जळी उपास करतात घरान कसले आशिल तर की उद्दा पिंचना अशी उपास करतात पण एक कॅटेगरी अशी असता पाप तांकां खावच्या मेळना म्हणून तांकां उपास घडता तर हो व्याध तशें आशिल्लो ताका त्या दीस सबंद दिवस तो पाप तांगेल कल्ले आशिल्ले जीवमानाचें म्हळ्यार तांणे कलेपणी पशु मान हाडचे आनी ते शीत जेवन तागेल बायलेन रांदप करून सगळ्यांक वाडचें अशें आशिल्लें फाल्यां भायर सरतालो पाप सकाळींची आनी दोनपार म्हणसरीची 11-12 घंट जाता म्हणसर घरा पावतालो तर जेवणाक 1-1.5 म्हणसरी जेवण तयार त्या दिवस अशी घडलें खंयी ताका कसलेंय मेळना मेळणीची शिकार मेळणी अजिबात धांवलो भोंवलो सगळे कडेन खंय मेळना म्हणना पण त्या रानांतली पुरे स्वापद ना जाली इतकी म्हण दिसली ताका खरें म्हळ्यार देवान हें मुद्दाम घडोवन हाडलें कित्याक म्हळ्यार ताका मुक्ती दिवची आशिल्ली म्हणून हें घडून आयिल्लें आमकां केन्ना दिसलें आमकां संकट आयल्यार भाई मी म्हणून तर आमकां मुखार व्हरचें ताका लागीं व्हरचें म्हणून मुद्दाम तो संकट घालता तसलें आमगेलें प्रारब्ध पुरे जळून वचका म्हणून तशें तो उपाशी पाप दुसऱ्या रानां वचूलो दुसऱ्या रानां वचूल्यार थंय एक व्हड देवळ दिशिल्लें आनी पशु तरी ना ती जाल्यार थंय सगळे देवळांत उत्सव हें तें सगळे जाण शिव 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 म्हणटाले आनी ही व्हडली लायन लागिल्ली दर्शनाक हें कसलें करता आसत ताका कांय कळ्ळी आं तर तो हांगा थंय वचून निलकुंचा लागलो कल्लेस भितर कल्लेस लोक कले वता ती सगळ्यांनी ताका हाका धरून कपड्यार धरून मागशी ताळ्ळो हांगा लायन आसा तुका दिसना हांवें लायनी राबो बरें लायनी राबलो लायनी राबना पण पळयल्यार एकल्याक विचारतालें की तुमी कसले हांगा लायनींत राबल्यान ती म्हण तर ताणें सांगलें आमी हांगा उपाशी लायनींत राबल्यान ती त्या म्हळ्यार भितरी शिवलिंग असं शिव असं आजी महाशिवरात्री त्या शिवागेला दर्शन घेवचें आसा देवागेलें दर्शन घेवचें आसा भंय वे तर हांगा भितर देव बसला म्हण हां ताका मन तडवना आनी तो हांनी म्हणलेलें आयकून शिव 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 म्हणटा तसलो तो वचून सगळे देवळाक प्रदक्षिण घालून लायलो प्रत्येक खिडकीन तो निलकून पळयलें कांय ना 2 फातर शाळीग्रामशे काळेची कुळकुळीची गुळगुळीच पातळ आनी ताका सगळे जाण बेल व्हांवता ती दूद घालता ती उदक घालता ती आनी हर 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 शिव 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 ओम नमः शिवाय म्हणटा ती प्रदक्षिण घालतात सगळं करता ती आनी परत येता ती हा कळ्ळें कल्ले फातर कले पुजतात हे
उपाशी पडटार तेवे म्हाका कले मेळ्ळी म्हण हांव उपाशी पण हाका कल जालें म्हण हांग कल जालें म्हण असं आपणा कल करचें आसता तूं वेळ घालोवच ना म्हणालो. आणि हांग खंय कले श्वापच दिसना ती म्हणून मुखार वचू लागलो. ताका तरी तें देवागल हें ना पण ताका खंयकी तें आवडलें, तें नाद आवडलो. आणि तो नाद तागल न्ही नकळत माथ्यात बसलो की ना. आणि तो नकळत ताका कळनाशी तो देवाला नाव घेवचे लागलो, शिव 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 म्हणटची. हां आणि वचूल्या दुसऱ्या जंगलांत वचसरी सांज कले रात्री जावचे, रात्रीच जाल्लेली त्या वेळारीची. थंय ते शिवलिंगा थंय सुद्दां रात्रीच जालेली. अशी दोळ्या बोट्ट धरल्या दिसना दोळ्या मुखारी तितलो काळोख. हल करतलो तो जाल्यार खंय एक सरोवर म्हणून एक कडेन थंड वार आयलो. ताका कळ्ळें आमकां एक उद्दा आसा म्हण. तरी पशु येतले न्ही उद्दा पिवच्याक तांकां मारया म्हूण तो वचून एक थंय एक झाड मेळ्ळें ताका. त्या झाडार चोण बसलो. पळयल्यार अशी पान्न दोळ्या मुखारी. ती ताणें हगूर हगूर खुड्डून हें केलें म्हळ्यार कसलें दिसनाशें ताका. दोळे अशी वटान वटान पळयले तर थोडे थोडे दिसच्या लागले. मस्तफान तर थोडे थोडे कशें दिसता न्ही तशी. तरी ताणें पान्न खुडलेली. तो बूक कितलें आश्चर्य पळया. तें शिवलिंग थंय आशिल्लें आनी ताजेर तें पडलें. आणि हो शिव शिव कल्ल्याक नाम घेतालो. कसले मूर्ख लोक असं ती उपाशी रावल्या ती शिव शिव म्हणटात बा, शिव शिव म्हणटात बा अशी टिंगल करतच नाव घेत आशिल्लो तो. तरीके ताका देवान तारलें. आणि ताका ते काणी अशी आसा की ताका त्या हरणी आयल्यो उद्दा पिवच्याक. एक एक करून 4 हरीण. एक हरीण आनी 3 ताका बायलो. एक गर्भिणी आशिल्ली, एक कामवासनेन पिडलेली आशिल्ली, एक आनी कसली आशिल्ली बाळान जालेली आशिल्ली. ती दूध पिवनची आशिल्ली चेरडाक. असल्यांक उद्दा पिवच्या आयल्यांक हो मारता म्हणटना ती मनुष्यवाणीन उलोवच्या लागली. आणि तांणी एक एक शपथ घेवन सांगली की आमकां सोड ही व्याधा, आमकां मार नाका, तुका पाप लागतलें. आतां पाप म्हळ्यार कल्ल म्हूण सुद्दां गोतना. सान चेरडुशें तो थेंबूट जालेलो. सान चेरडुशें ताका कसलें कळनाशिल्लें. ताला आचरण वायट आशिल्लें बरोबर पण कळून नकळून तो आचरण वायट करनाशिल्लो. तो पोटा खातीर करतालो. एनिवे तो तांणी सगळ्यांक घार पेटयलें. दुसरे दिवस ती आयली परत प्रॉमीस दिलवरी आमी येता ती म्हण. तांणी सगळ्यांक शपथ घेतली खंयचे खंयचे पाप आमी जर ते हें करीन जाल्यार सगळे पाप आमगेले माथ्यार बसती म्हण. बापरे ताका दिसली इतले पाप आसता जगान तूं म्हण. हां तर ती आयली म्हणना पडे पशु जावन स्वता मोर्चाक आयले आनी इतलें म्हाका आयकयलें. हे देवा ती आनी तांणी सांगलें की आमी कोणकी अप्सर आशिल्ली हें आशिल्लें. तो एक हो आशिल्लो गंधर्व आशिल्लो ताका हांगा जल्म मेळ्ळो हरिणागलो न्ही राक्षस आशिल्लो तो. तागल सेवेंत आमी वचून म्हणून खूब येवन आमकां देवान हें केलें शाप दिवन आमी हांगा आयल्यान ती. हां इंद्रान शाप दिलो खंय तांकां की तुमी हरणी जाया ती. आनी उशाप केन्ना मेळटलो की तुमी अशी एक व्याधाक तागेले उद्धरणाक कारण जातली त्या वेळार तुमकां हें मेळटलें म्हण. तर हो मनांतल्या मनान म्हणटा देवा म्हाका केन्ना तूं उद्धार मगल करतलो म्हण. आनी त्या वेळार ती अशी पडलेली पान्न देवान आपणाक पूज केली म्हूण मानून घेतली. नामस्मरण जालें, उपास जालो, प्रदक्षिण जाली देवा पळोवचे निमित्ताने. सगळें नकळत घडलें नकळत. आनी तरी हें व्याधस्य आचरण. तशी ध्रुव बाळ हांगा धुरू लेख रूम रायल्या. धुरू म्हळ्यार ध्रुव. तरी तो एक उत्तम पाद म्हण राय तागल चल्लो. तेवे होड चल्ली, होडी बायल तागली. ताका 2 बायल आशिल्ल्यो सुनीती आनी सुरुची. आतां ह्यान तूं सुद्दां मर्म आसा. सुनीती म्हळ्यार कसलें जी बामणाक वायट मार्गार वचूं दिना, नीती शिकयता अशें वागूं न्हय तशें वागूं न्हय म्हण ती सुनीती. ती कोणाकय आवडना. खंयचेय रायाक आपणाक कले सल्लो दिलेलो आवडना. खंयचेय बामणाक आमी कले सांगिल्लें आवडना. सुरुची म्हळ्यार कसलें अगदी घोमटोची ड्रेस करून चट्टा मट्टा करून ताका प्रसन्न करतली अशी ती ताका प्रिय. तर त्या बायले सान्न बायले पासून सुद्दां ताका एक चेडूं आशिल्लें चल्लो आशिल्लो सानू. आनी हिगल चल्लो तो ध्रुव. तरी दोगय जाणें खेळटात न्ही पण ही कशी तिक पाप ती नावडती म्हूण तिका आवट हावसांत राबू पेटयली ताणें उत्तम पादाने. आनी हो ह्या बायले सांगात राजवाड्यांत राबतालो. एक दिवस ते चेडूं खेळटा खेळटा सान भावा सांगात आयली की ना. आनी हांवें बसतलो पप्पाल पांयारी म्हणून बापसूल पांयार बसतलो म्हूण तो चोड बसलो. चोड बसलो भितरी सानूय हट्ट करूं लागलो हांवें बसतलो म्हणून.
तांकां दोग जाणां काही बसकारून घेतले बापसूने ताका प्रीत आशिल्ली दोन्ही चेडूं म्हळ्यार प्रीत आशिल्ली जाल्यार ह्या बायलेन सुरूचीन ताका ताण तो मुखाळो आनी म्हणलें तुका जर ह्या बापसूल पायाचेर बसचें असलें री तुका मुखाल जन्म घे आनी मगल पोटान जन्म घे म्हळ्यार मात्र तुका बैसूं मेळटलें ताका भयंकर अपमान जालो तो रडतो 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 वचूलो आनी आवसूक सांगलें तर आवसून सांगलें देवा हें सगळें अशी जायना ताका देवाक भक्त जावंक लागता आनी देवाक प्रार्थना करपाक लागता की हें सगळें सूख जाय म्हाका म्हणून म्हळ्यार तरी आनी हें केलें हें तात्पुरतें सूख आसा तूं देवाक प्रार्थना करी तप करी आनी तूं अशी मेळोवन घे की कोणेंय तुका वच म्हणची ना कोणें तुका उट्ट म्हणची ना कोणें तुका हातार एकट्या दोन ताणची ना ती अशी मेळोवन घे म्हणून आनी ते 5 वर्सां चेडूं अम्मा तुगेलो आशिर्वाद दी हांव वता म्हणून रात्री भायर सोन तो वचूलो आनी जंगलांत वचूलो ताका थंय मध्य नारद मेळ्ळो नारदान ताका ओम नमो भगवते वासुदेवाय ताका जप दिलो आनी हें सगळें भगवान विष्णूनी घडोवन हाडलें कलें म्हळ्यार भक्त्या तुश्यती तागेली भक्ती पळोवन एक नमने जिद्द निर्माण जाली हांव मेळयतलोची स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आत्मज्ञान हे मगलें जन्मसिद्ध हक्क आनी तो हांव मेळयतलेची हांव तें स्थान मेळयतलो अशी आनी वचून तो पाप आनी एक झाडा मुळां बैसून नारदान सांगिल्लो तो जप करतो बसलो कितली भूक लागली कितले प्राणी आयले ताका खावच्याक जाल्यार कोणाक ताकद ना ताका खावंक तितली अशी करून ताणें ताका हें केलें आनी मागीर कितले म्हळ्यार अगदी कठीण परीक्षा पळयली देवाने जाता कसल्याचे कसले लागनी जोर पावस पडलो जोर वत पडलें कितकी दिवस तो थंय उपाशी वट सगळें सुरकुतून अशें ताका हें जालें फुटलें कसलें खावचें नासलें सुकून गेलें उद्दां सुद्दां पिनी आनी तशी बशिल्ली तें चेडूं कितलें 5 वर्सां चेडूं तावळी देव प्रसन्न जावन ताका तांणी कल केलें भेट दिली स्वता आयलो आनी तावळी त्या लक्ष्मी तागेली बायल ती आवसू जावन येवन तिने मस्त ताका लागीं घेवन मोग केलो दोग जाणांनी आनी सांग चेडा तूं कल जाय तावळी ताणें सांगलें म्हाका अक्षय स्थान जाय खंय थंय म्हाका कोणेंय घालोवचें ना एकूय जागो ना ती जाग हालतली ना त्या जागे वेल्यान हांव हालतलो असलें म्हाका कलेपणी दिया ती म्हाका आनी ह्या झंझटान पाडो नाका ती म्हाका हें कसलें गरज ना तुमी म्हजेर कृपा केल्या इतलें करा ती तर ताका तें चिरंजीव केलो मात्र न्ही तारांगणी प्रेम खाणी म्हळ्यार थंय ताका एक ध्रुव तारा म्हणटा ती तो कायम उत्तर दिशेक आसता आनी अजिबात हाल ना म्हळ्यार बोटी बिटी वतात न्ही तांकां सुद्दां उत्तर दिश खंयची म्हळ्यार ध्रुव ताऱ्या वेल्यान कळटा नाल्यार विशाल महासागरांतूं तांकां दिश कळची मागशी कले हें नाशिल्लें होका यंत्रणी आत्तां आसता जाल्यार त्या वेळार ते होका यंत्रांत सुद्दां दिश कशी ठरता तरी खंय ध्रुव तार आसकी ती उत्तर दिशा उत्तर म्हळ्यार ऊर्ध्वगती म्हळ्यार वयर 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 वचून तो उच्च स्थानाचेर ती उत्तर दिशा त्या उत्तरेक तो वचूलो आनी ताका प्रेम खाणी व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का गजेंद्रागल काणी आनी नंतर येतली ती त्या वेळा पळय आमी का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम जाती उग्रस्य किं पौरुषम उग्रसेन रायू कृष्णा गलोच आजो जाल्यार ताका पौरुशान थोडो कमी आशिल्लो तो तितलो वीर शूरवीर नाशिल्लो ताचे वीक आशिल्लो मनाने तेमी ताका कंसाने हांत घालेलो कैदेन घाल्लो तसलो तो जाल्यार ताका कृष्णा बद्दल भयंकर प्रीत आशिल्ली आपणाक नातू म्हणून आनी देवकीगेलो चल्लो म्हणून देवकीगेलो बापूस आशिल्लो तो तर ताका भयंकर प्रीत आशिल्ली तर ताणें ताका सुद्दां तारलें व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का जातिर्विदुरस्य विदुर दासीपुत्र तर ताका तारलो तांणी दासीपुत्र तो धृतराष्ट्र आशिल्लो पंडू आशिल्लो पांडव आशिल्ले हें आशिल्लें जाल्यार तात्काळ कोणाक केलें विदुर बुधवंत आनी इतलो भक्त तो कृष्ण भक्त तेमी ताका तारलो का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जा कमनीय कि अधिकम किं तत् सुदाम नो धनम कुब्जे कल गोमटी आशिल्ले 8 कडे वांकडे आशिल्ले मंथरे गेल दुसरो जन्म को
तर ती आपणाला प्रारब्ध भोग खातीर आयिल्ली आनी ते प्रारब्ध भोगून चुकोवंक आनी कृष्णांत एक जावंक म्हळ्यार एक आशेने तिने भक्ती केली. तिला कल्ले नाशिल्लें, ज्ञान ना कले ना. काम कल मेळ्ळें ते कंसाक चंदन झरोवन सगळे तो इतलो बलदंड राक्षसू सगळे आंगाक चंदन झरोवन लावचें म्हळ्यार आनी ताका न्हाणोवचें म्हळ्यार असले भुरशे काम तीक मेळ्ळे की राक्षस आयला आंगाक. तर तिने प्रार्थना केली, देवा हांव तुगेल आंगा पुणी चंदन झरोवन लायतलशिली सार्थक जातशिलें. तूं कितलें म्हजेर म्हळ्यार सगळ्यांचेर तूं इतली प्रीती केली देवा, मगल चुकलें वय जाल्यार आतां म्हाका क्षम करी आनी म्हाका हातूंतल्यान भायर काडय, ही प्रार्थना. तावळी तिक्क ताणें हें करून तागेल कृपेने घुमटी बायल मनुश्य केलें. 8 कडेन वांकडी अशी ती अशी कुबड म्हणून ती कुबजी म्हणटाली, कुबड अशी फाटी पोंक आशिल्लें इतली की कमरेन थंय वांकील आशिल्ली, मांतार न्हयशिल्ली ती तरणी आशिल्ली जाल्यार तिगेल आंग तशें जालेलें पापांनी. तें तिका सम केलें, तिका त्या पापान थंय मुक्ती दिली. किंतत सुदाम नोदनम सुदाम ताल्या पयशे आशिल्ले पुजा करच्याक कल्ले नाशिल्ले ताल्यागी पाप, पण तो कृष्णाल भक्त, मित्र भक्त म्हळ्यार कले सखा, सख्य भक्ती, अर्चन भक्ती, ही ती सगळी वंदन भक्ती सगळ्याक ताणें तारलें. भक्त्या तुष्यति केवलम न तू गुणैही. तुल्या कसले आस हें देव पळयना, फक्त भक्ती भाव देवा मागतारी. उल्लोंच्याक सुद्दां जायना तिल्यान फक्त ताका मनांतल्या मनांत हाक मारची, हे देवा यो रे म्हणून. तावळी तो येता आनी येवन सगळ्यांक तारता. तशी तर तांणी सांगल्या की हो तन प्रेम खाणी, प्रेम सबंद प्रेमाची खाणीची ताका देवान अर्पण केली आनी सांगलें सांग वत्सा तुका कल जाय तर म्हाका त्या आकाशांत तूं तार जावंचो आनी अशी तार जावंचो की बाकी कल्ले हल्लो हो ध्रुव तारा अखंड थंयच अक्षय स्थान म्हाका जाय की कोण्णें म्हाका थंय थंय घालोवचें ना तिनं. आनी तें दिल्लें तें नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ, धुरुले करू बापडे दैन्यवाणे, कृपा भाकिता दीधली भेटी जेणे, चिरंजीव तारांगणी प्रेम खाणी, नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी ह्या भक्तीच भावनेने मुखारी आम्ही हल्ल्या वचा दासबोध जाल्या. आज आमगेलो 5वो समास सुरू जाता. असं 4थो समास खंयचो आशिल्लो सांगा पळोवया. सांगता. ब्रह्मनिरूपण. ब्रह्म म्हळ्यार कल्लें तें ब्रह्म कितलो व्हड आसा, बाबा बाबा हें इतलें, आनी माय कितलो व्हड आसा. ब्रह्म व्हड तर जाल्यांची, पण ह्या ब्रह्माक गवसणी घालची तितली मूळ माया तितले व्हड आसा. तिने सगळं ताका धांपून दवरल्या जाल्यार कल जाल्यार कितलो धांपिल तरके. मात्ते धांपल्या पांय भायर पडटा, ती पांय धांपल्या मात्ते भायर पडटा. पांय मात्ते म्हणून नाची ताका कितले म्हणून धांपतली. तरी तिगल काल म्हळ्यार कशी ताजें वर्णन करून गेलें पण सांगलें इतली व्हड माया. आनी ताका त्या मायेक बाजू केल्यार मात्र आमकां ब्रह्माचें दर्शन घडटा म्हण. तावळे तो पाप श्रोता भिवन गेलो हें सगळें आयकून. आनी ताणें म्हळें माया ब्रह्म निरूपण. श्रीराम श्रोते पुसती ऐसे, माया ब्रह्म ते कैसे, श्रोत्या वक्तयांच्या मिसे निरूपण ऐका. तर कशी कळची म्हाका खंयची एकल्याक दिसता ती ब्रह्म गोमटे म्हणू गेल्यार तें दिसता खंय गोमटे की कुसल म्हणून दिसनाची. कले आपडू जायना, कले वास येना, ताजो कसलें कर्म येना. आनी ही जी दिसता ती इतली गोमटी माया की तांतूच आमी शिरकून पडटात. तर तें कशी कळचें बा ब्रह्म म्हळ्यार कसलें आनी माय म्हळ्यार कसलें हें कळका न्ही सोदून काडच्याक की खंयचें सार खंयचें असार खंयचें. तुमी म्हणटा ती सार धरा, ती असार बाजू करात, सगळें असार आसा. तर परत एक सांगता. तांणी सांगलें आमी अगदी ससार करून तुका सांगता ती त्या हाक सांग श्रोत्याक सम आयकमा. आनी ते म्हणटा ती तांणी नकारार्थी हाज्याने तांणी सांगलें म्हळ्यार एक कंपेर करून. खरें म्हळ्यार ब्रह्माक कंपेर करूंक जायना कसल्याचें सांगा ती. ते अखंड आनी अविरत आसा.
ताका कल्ले आदि ना, अंत ना, स्थिती ना, स्थित्यंतर ना, कसले ना. हां आणि माय म्हळ्यार कळ्ळें तर माय हो शब्द तांणी म्हळें मा धातू पासून सुरू जाता. मा म्हळ्यार मजू जावचें. हां आणि माया म्हळ्यार कळ्ळें विश्व मात यस्याम म्हळ्यार जांतू ज्या हातूं विश्व सगळें मावता, सृश्टी मावता, सगळें हें पृथ्वी हें तें सगळें ज्या कक्षेंत येवच्या शकता ती माया. आणि ती माया इतली व्हड आसा, इतली सगळी सृश्टीक आपणान सामान घेवन तितली व्हड आसा ती माया समाविष्ट करता जाल्यार ती परब्रह्मान तूं परब्रह्माक सुद्दां मोजच्या पळयता. हां जाल्यार ती मोजू जायना. कळ्ळें न्हय. तर हातूंत फरक कशी कळचो. हां तर तांणी सांगल्या आत्म्या शिवाय इतर खंयची वस्तूची ना. आमकां आत्माची अनेक रूप घेवन दिसता म्हूण. जाल्यार तशें पळोवचें जाल्यार आत्मा खंय कसले रूपच घेना म्हूण दिसता. तर तो श्रोत विचारता मग कसलें तूं सांगता हें अशी म्हणटा तें तशी म्हणटा आमकां समज कळना. हां चिके परत आमकां कळशी सांगता वे पुरा हाय फंडा मात्या वयल्यान वतस इतलें जालें समज कळना. तावळ कशी. आत्मज्ञान जायना तिल्यांक हो प्रश्न येता न्ही. ब्रह्म वेगळें, जग वेगळें, पळयतलो हांव विंगड. हां आणि मंगलवारीचे आनी दुसरे पळयतले आसत तेवे विंगड. हां तेमी ती कळ जाता भेद बुद्धी आमगेल्या नजरेन तूं भेद बुद्धी आसा, द्वैत आसा. तेमी ती इत्याक द्वैत आसा आमी खंयचे दोळ्यांनी पळयतात न्ही त्या दोळ्याची जड आसा ती नजर न्ही. ती दोळ्यांत नजर आसा वय जाल्यार ती ब्रह्ममय नजर ना, ती मायेची नजर आसा. मायेची नजरेन आमी पळयल्यार आमी तांबडो गॉगल घालून पळयल्यार सगळें तांबडें दिसता. वय की न्ही. कोणाक कावीळ जाल्यार की ताका सगळें हळदूय दिसता. खोव पायल्यार धवी फुल्ल ताई हनुमंताक तांबडी दिशिल्ली काय तशी. म्हळ्यार एक म्हणटा हनुमंता गेले आनी तुलसीदासा गेले हें जालें. तुलसीदासाने तुलसी रामायण सांगतना खंय रामायण चल्ले की हनुमंत वचून बसतालो न्ही. ताणें सांगलें तो हनुमान हांगा वचूलेलो आनी तुलसीदासान सुद्दां तें प्रत्यक्ष पळयले बरें जालें. तागे मुखार साकार जालें तें रामायण. आनी ताणें सांगलें की आपण हांगा खंय हनुमंत ज्या वेळे अशोकवनांत वचूलेलो कितली गोमटी फुल्ल फुल्लेली. हां धवी फुल्ल गोमटीची अशी. तावळे हनुमंताने ऑब्जेक्शन मे लॉर्ड उबरलो. कसलें सांगतास तूं. प्रत्यक्ष हांव हनुमंत तूं हांव वचूलेलो न्हय थंय हांव पळयलें ती फुल्ल तांबडी आशिल्ली धवी नाशिल्ली. तूं कसलें लोकांक कसलें फसयतास वे धवी आशिल्ली. ना बाबा हांवें वचून पळयलें ती धवी आशिल्ली. तर निर्णय कोण करचो. तावळे वचूले श्री रामाक विचारता न्ही ध्याना बसून. तावळे रामान कल सांगलें वतस वे दोगय जाणें बरोबर आसात पण खरें फुल्ल धवी आशिल्ली. तावळे हनुमंत म्हणटा परमेश्वरा देवा रामा हांव स्वता हांवच वचूलेलें न्हय, हांव ती तांबडी फुल्ल पळयल्ली. तावळे ताणें सांगलें वत्सा चेरडा तूं जेन्ना वचूलेलें पळय तुगेल्या दोळ्याचेर कोप चडलेलो आशिल्लो. तेमी कोप्पा मी ती तुगेल नजरच एक नमुन्याची कोप्पा रंग खंयचो अग्नीचो रंग क्रोधाग्नी चडलेलो आशिल्लो की सीतेक कशी हें केलें आतां पण अशें करतलो लंके दहन करतलो हें करतलो एक नमन्यान द्वेशान आनी हाज्यान तूं ईर्शेन वचूलें थंय. तेमी तुका सगळें सृश्टी तुका तांबडी दिसच्या लागिल्ली पण खरी ती फुल्ल धवी आसा ती. धवी आशिल्ली. तर सीत ज्या अशोकवनांत बसता थंयची फुल्ल तांबडी कशी आसतली मा ती धवी आशिल्ली. तशी आमी जे पळयतात न्ही तें माया माया म्हळ्यार आमकां सगळें कल म्हणून कळना. तर सगळें अशी हेंशें दिसता विंगड विंगड. तर तांणी विचारता ती की आत्तां आमकां समोकून सांग पळया म्हणून शरण आयलां हांव तुका. समर्थांक सांगता तो श्रोत म्हळ्यार तांगे शिष्य जावच्या तो शरण येता. तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः. तशी गोपाल कृष्ण महाराज की जय. तशें हांगा आतां समर्थ उत्तर दिता आसा ती ताजें कल्ल गोतस वे सगळें दृश्य ताका कल्ल्या खातीर खरें दिसच्या लागलें की तो स्वताक हांव म्हळ्यार देहूच म्हूण मानच्या लागलो. कोणू आत्मा विंगड जालो. जशी बबलींग विथ एन्थुजियाम परब्रह्म तांथान एक एक थोडे थेंबे उडले.
आत्मा आणि ते पोल्यूट जाले आणि तांणी त्या प्रमाणे अंतःकरणात बैसून जन्म घेतलो, कळ्ळें. तर तो आत्माची जाल्यार बाजूक आवरण अविद्येचें आशिल्लें. अविद्य म्हळ्यार जड तत्व, माया. मायेन ताका पोट्टळ घेतलें, ताका भायर येवच्या दिनी, तूं हांगा बैस म्हणून. तितलें आसून सुद्दां तागेली इतली ताकद आशिल्ली त्या आत्म्याची की तो सगळे देह प्रितीने सांबाळ्ळो ताणें आनी अजुनी सांबाळताच. जाल्यार कल जाल्यार हो जीव तयार जालो, जीववंत म्हणटात न्ही, ताका थोडो प्राणवायू मेळ्ळो, हें मेळ्ळो आनी हांवच कोणकी म्हणटा फट्टी मी देह भावाचेर, हांव म्हळ्यार देहची, ह्या हो अज्ञानांतन उदय जालो आनी त्या दृश्टीने तो सृश्टीला पळोवच्या लागलो. तावळ ताका कळना, आत्मस्वरूप दिसनाच ताका आनी सगळे खंय देख भरल्या ते सतत पालटतले जगच ताका दिसच्या लागले आनी ते ताका प्रत्यक्ष अनुभव येत न्ही, तर तो म्हणटा हेंच खरें अशी. तें जर खरें आसल्यार केन्ना पूण ताजो अनुभव येवंक आशिल्लो ना, केन्नाय याना कशी. तर ताज हय तेमितीची ते याना न्ही, तेमिती येवंका म्हूण हें ज्ञान घे अशी समर्थ सांगतात. आनी ह्या परमात्मा वस्तूचे तांणी इतलें विविध अंगांनी केल्ल्या सादें सोप्पें वर्णन, कळ्ळें. तरी हें अनंत नाम रुपांनी भरलेलें आनी क्षणोक्षणी बदलतल चराचर विश्व न्ही, ताका परब्रह्माची स्वानंद लिला म्हणटात. परब्रह्मांतल्यान ती माय उत्पन्न जाली, हें विश्व निर्माण जालें आनी परब्रह्मा लील आनंदाची लील तांणी सगळी आपणागेलें प्रेम, आपणाल कौतुक, ते विद्यामाया आसता खंय आनी अविद्यामाया आसता. विद्यामाया म्हळ्यार विवेक आनी वैराग्य ही विद्यामाया आनी अविद्यामाया म्हळ्यार सगळ्यांक षड्रिपू तयार जाले, पयलीं गूण तयार जाले, सत्व रज तम आनी तातूंत काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हे सगळे रिपू तयार जाले. तर ही अविद्यामाया, त्या अविद्यामायेक जिंकची कशी, तर विद्यामायेने जिंकचें. कशी, तर विवेक आनी वैराग्य म्हळ्यार सार म्हळ्यार कल्लें, असार म्हळ्यार कल्लें, हें समकळका म्हणून आतां परत समर्थ परत तेंची सांगतात. पहिलेंची श्री समर्थ सांगतात की श्रोता वक्ता संवाद हें सगळें सांकेतीक असं, कळ्ळें. मुळांत कल्लें हें आपणें श्रोताय आपणच वक्ताय आपणच आनी श्रोत्यांगेले वतीने आपण ते प्रश्न उद्भव केल्या ती की तुमगेले मनान तेच प्रश्न आसतले, तेमी हे निरूपण आयकयाती म्हणून. आतां हें पळोवया, माया ब्रह्म निरूपण श्रीराम. श्रोते पुसती ऐसे माया ब्रह्म ते कैसे, श्रोत्या वक्तयांच्या मिसे निरूपण ऐका. मिसे म्हळ्यार त्या नेवनाने श्रोता वक्तांगेले प्रश्न आनी उत्तरांत निमित्त काणून हें निरूपण आयकयात. ते आयकोच खातीर हांवें ते उद्भव केला प्रश्न. आतां एकेकाची ब्रह्म कशें आसता, माय कशें आसता, उलटें ते समज एक्सप्लेन करून सांगता. ब्रह्म निर्गुण निराकार, माया सगुण साकार. सगुण साकार म्हळ्यार कळ्ळें, ताका गुणे आसा ती सत्वरज तमाच्यान तेतलें आनी ताका एक आकार आसा जो आमकां दिसता, आमी ताका स्पर्श करूं शकता ती, किंवा ताजी गुणांनी तांणी कल केल्लें तें आमकां दिसता पुरें मायेने. आनी ब्रह्मासी नाही पारावार मायेसी आहे. आतां पारावार म्हळ्यार कळ्ळें, पारावारच ना म्हळ्यार अनंत, म्हळ्यार हेंच ना ताका आदि ना अंत ना, अनंत. तशी ब्रह्मासी नाही पारावार जाल्यार मायेसी आहे. ब्रह्म निर्मळ निश्चळ, हल्लं ना तें, आशिल्ल तशेंच. माया चंचळ चपळ, तेमी खंय खंय हालची वस्तू दिसतात न्ही ती माया, खंयचे चलतल वस्तू धांवतल वस्तू दिसता ती पुरे माया. ब्रह्म निरोपाधी केवळ, माया उपाधी रूप. ब्रह्म कसली उपाधी लावच्याक जायना. तरी तांणी सांगल्या कल्पांत काळी हय निर्माण जायना आनी ब्रह्म निर्मळ निश्चळ, माया चंचळ चपळ. ब्रह्म निव्वळ अमर्यादित, तर माया उपाधी म्हळ्यार कळ्ळें की मर्यादित, मर्यादेंत आसता माया. मायाक मर्याद आसा आनी ताका उत्पत्ती आसा, नाश आसा, सगळेंच. आतां हेंशें सांगता ती माया दिसे ब्रह्म दिसेना, माया भासे ब्रह्म भासेना. भासना सुद्दां निदान कोणें आस म्हूण चाहूल लागल्यार पूण आमकां उत्सुकता येता, कोण आयल बा म्हूण पळोवच्या. ताका कसलो एक स्पेशल नजर लागता
ती नजर लागची मेळची खातीर सगळी साधन आसा कळ्ळें मागीर त्या नजरे शिवाय आमकां दिसना आनी ती नजर कोण दिता तर सतगुरू दिता आज सतगुरू हेवे गुरुतत्वच तागल भोवती तागल देहाची माय आसा आमकां दिसता हो देह गुरुंगल देह म्हळ्यारच गुरू आनी त्या देहाच्या म्हाका आमी लागता ती जाल्यार तांगें भितर जें तत्व आसता जें आमकां मार्गदर्शन करता तें खरें परब्रह्म हय की न्ही पण तें आमकां भासना सुद्दां अगदी पुण्यवान लोक आसता ते सतत तांगेल्या सहवासांत राबून तांणी सांगिल तशी आराधना करता ती साधन करता ती तांकां ते कृप कोरून ही नजर बहाल करतात दितात ती निहाल करतात निहाल करची म्हणटात कृपा इतली करतात की तांकां स्वच्छ सगळें दिसच्या लागता आतां तें हातूं श्री कृष्णाने विश्वरूप दर्शन हाका दिल्लें म्हणटात कोणाक अर्जुनान मागलें खरें पण थंय जर विश्वरूप दर्शन दिल्लें सगळे जाण थंय आशिल्ले मग सगळ्याक तें विश्वरूप कल्या दिसनी कृष्णा गले तरी ती नजर तांणी दिव्य दृश्टी दिली ती दोग जाणांक दिली ताणें म्हळ्यार आमकां दिसता अर्जुनान एकल्याने श्री कृष्ण दर्शन पळयलें घेतलें वे ना संजय सुद्दां आशिल्लो संजयाक सुद्दां तें पळोवनशें मेळ्ळें म्हळ्यार कितलें तें संजयाल भाग्य पळया घार बशील कडेन राजवाड्यान उरताले बशील कडेन ताका विश्वरूप दर्शन दिल्लें कृष्णाने आनी ताणें सांगलें पळय पळय आनी ताका हवें वरदान आशिल्लें की तो जर एक्सप्लेन करूं वचूल्यार आनी धृतराष्ट्रा गेली जर संमती आसल्यार ताकाय तें कळटलें म्हण त्या आशिर्वाद आशिल्लो तेमी तो म्हणटा पळय पळय श्री कृष्ण पळय महाविष्णू तो कशें ताका रूप पळय कितलें हें पळय पळय तो म्हणटा कसलें तूं म्हाका सांगता मगल कौरव कल करता असं तें म्हाका पयलीं सांग म्हाका हांत इंट्रस्ट ना म्हणालो देव देव करच्यात म्हाका तें सांगू नाका म्हळ्यार असले नमने ही माया मगल चर्म मगल कौरव मगल हें मगल राज्य असं कुर्ड नुस्तें दोळ्यांनी न्हय तो मनान सुद्दां कुर्ड आशिल्लो नजरेन कुर्ड आशिल्लो तांकां दृश्टी ना जाल्यार कलेपणी कोर न्हू ताका दृश्टी दिवच्या लागता नजर ना जाल्यार पण जे सॉंग घेता ती म्हाका दृश्टी नाक्काची म्हणून हें करता ती त्या वेळेर कौरव आशिल्ले दुर्योधन आशिल्लो हो आशिल्लो सगळे जाण आशिल्ले कोणाकय कृष्ण कळनी फक्त हांकांच कशें कळलो तर केवल भक्त्या तुष्यति केवलम न तु गुणै भक्तिप्रिय श्रीपती फक्त भक्तीने परब्रह्म आकलन जाता तेमी ती आतां ते परत वर्णन करता ती माया दिसे ब्रह्म दिसेना माया भासे ब्रह्म भासेना माया नासे नाश पावता ब्रह्म नासेना कल्पांत काळी श्रीराम माया रचे हें सगळें रचीत कोण सृश्टी माया ब्रह्म कले करना ब्रह्म रचेना माया खचे ब्रह्म खचेना माया रुचे ब्रह्म रुचेना अज्ञानासी माया गुमटी दिसता आमी ताजे वी फॉल इन लव आय डोंट नो व्हाय डू वी फॉल इन लव वी शूड रायज इन लव जाल्यार आमगेले इंग्लीश भाशेन कशकी विचित्र आसा वी ऑलवेज वी से वी फॉल इन लव वी फेल इन लव नो वी शूड रायज इन लव आमगेले मनाची अवस्था तशी जावंका ते प्रेमान आमी वयर उबरोवंका नाचका तशी एनिवे ते माया ती रुचता आमकां आवडटा आनी ब्रह्म रुचेना कल्या म्हळ्यार कळेना म्हणून रुचेना कळना म्हणून रुचना तुमकां खावन पळय न्ही जाल्यार मावा घरची वाशा तट्टी तशी ते कसले खावन तुमकां ताजी रुचीची येयनी जाल्यार केन्ना खावच्याक मेळ्ळी जाल्यार तुमकां कल कळटली तशी कळ्ळें आत्तां तांणी सांगलें इजी तांणी वे सांगल्यात कशी कळची माया कल्ली आनी ब्रह्म कल्ली माया उपजय कसलेय आमी जन्म घेता ती हें जिवंत जालें सजीव जालें निर्जीव सुद्दां जन्म येता हय की हे सगळी सृश्टी जन्म आयिल्ली मी ती फिरतस ती चलता हालता ताका उपाधी आसा म्हळ्यार ताका लिमिटेशन्स आसत ताजे एकदेशी आसता हांग आसले थंय आसना थंय आसले हांग आसना अशी माया मरे जाल्यार ब्रह्म केन्ना उपजना ते पयले धोरण आसा आनी ते तशी निश्चळ परब्रह्मांतूं एक स्फूर्ती निर्माण जाली ताणें माया निर्माण केली मूळ माया आनी तिने कल केलें माया आली रे आली अरे देवा दिकाना ही जडली माया आली रे आली अरे देवा दिकाना ही नडली नडता ती त्रास दिता कळ्ळें
साऱ्या विश्वात थैमान घाली, बया घराघरामध्ये घुसली, बया घराघरामध्ये घुसली, माया आली रे आली, अरे देवादिका नाही नडली. जाल्यार हीच माया साधू संतांना सोडून गेली. कळल्या का? माय बाजू कोरनू तांणी परब्रह्म पळयलें. बागील उगडची चावी घेतली परब्रह्माची, मायेची बागील उगडची आणि परब्रह्म अनुभव आयलो तांकां. ताजो अनुभव घेतलो. मागीर ते मायेक वश जायना ती. तेमी ती माय तांकां कसलें करूं शकना. घुमटें रूप घेता. पूतन घुमटी जावन आयिल्ली जाल्यार स्तनाक विश लावन आयिल्ली, हय की न्ही. तशी पयलीं सुखाचें हें पांघरून कोल्लो वाघ कोल्ल्या गेल्ले हें घालून घेवन येता. भितर वाघ आसता, तशी उपयोग ना. तशी माया उपजे, ब्रह्म उपजेना. माया मरे, मायेक लय आस. कल्या म्हळ्यार ती उत्पन्न जाल्या. ब्रह्म मरेना, माया धरे, ब्रह्म धरेना धारणेसी. एक आमी धारण करुया म्हूण बसल्या, म्हाका हें जाय तें जाय, हे जे विचार येता ती कल्पना येता ती हे पुरे मायेंतली आसा ती. ब्रह्माक कसले कल्पना ना. तो कसलें करना, कसलें हें करना. माया फुटे, ब्रह्म फुटेना. माया तुटे, ब्रह्म तुटेना. माया विटे, ब्रह्म विटेना. अविनाश ते. एक पण ब्रह्माची झलक मेळ्ळी तर चटक लागली न्ही तर ताजो केन्नाय वीट येना. आणि इतली सगळी व्यसन, सगळें हें आपोआप ना जाता ती. सगळे आमगेले जे नाक्क जालेले विचार आप्यापी ना जाता ती. आणि माय मात्र तशें न्ही. इतली घुमटी दिसता जाल्यार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आसा न्ही तें ताका लागू पडटा. एक घेतलें, दुसरें घेतलें, तिसरें घेतलें, सामान घेतलें, शेवटी इतली गर्दी जाली घरांतू. नाक्कबाती गर्दी, ताचे पेक्षा सगळें विकून बिंदास्त राबया म्हणून अशें दिसच्या लागलें. म्हळ्यार कळ्ळें, वीट येता. आमी आवडीन घेतिलें, पयशे खर्च करून घेतिलें, मस्तक ताजी वगात केली, हें केलें, कडेन वर्स वता 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 तें एकदम कॉमन जालें. अतिपरिचयात अवज्ञा खंय. मनुश्यांगेल तशीची. आमी इतलें करता ती हांचे खातीर केलें, तांचे खातीर केलें, मगल चेडवो, मगल नात्र करून अतिपरिचय जालो. तावळी कळ जाता तांकां आमगेल वीट येता. प्रत्यक्ष उलोवन सुद्दां दाखयता ती वीट आयलो म्हूण. हें कल्मीत जाता. ही माया, ही माया. तावळ आमी कल करका, आमी माया म्हूण कळ्ळे भितर वी हॅव टू विड्रॉ. वी शूड विड्रॉ म्हळ्यार ते कसलें करूं शकना. आनी आमी ब्रह्माची कास धरका म्हळ्यार तातूंत ते परब्रह्म म्हळ्यार दुसरें कसलेंय न्ही. तो साकार जावन येता परमात्मा आमचे खातीर. जरी ते परब्रह्म आसलें, आमचे खातीर गुरूंगल रूप घेवन तो येता. आमचे खातीर बाळकृष्ण जावन येता. आमचे खातीर गणपती बाप्पा जावन येता. आमचे खातीर विठोब जावन येता. की पळय तुका दिसना न्ही, हें पळय हांगा हांव आसा, यो. आनी ताका ते विठोबाक अशें पांया पट्टण घेतले की न्ही, ते विठोबाल कुर्टार धरलेले हात सुद्दां सुटले खंय. ते इतली गर्दी जाली आषाढ एकादशी दिवस. रुक्मिणीन म्हळ खंय इतले लोक येता ती तुका पांय पडटा ती. तुका एक दिवस सुद्दां अशी दिसना हांवें की तांकां कसले आशिर्वाद दिवंका म्हणून. तर तो म्हणाल खंय ती पळय ती म्हाका आवडटली गर्दी आसा पळय ती धूर आसा. तांकां मल्ल्या थंय कोणें येवच्या दिना ती. हांगा सगळे मिनिस्टर्स खंय, हे खंय ते खंय, सगळे व्हडड्ड लोक पयशान श्रीमंत जाल्लेले येवन हांकां म्हाका पटोवन घेतिल्ले वार करता ती. जाल्यार तांगेल मनान तूं कसलें आसना. आनी एक सम हें मागचें तें मागचें भिकारी लोक आसा ते. तर तांकां कसल्याक हांवें वाय शूड आय केटर टू देम. हांव करना. हांव कुर्टार हात घेवन बसता. म्हाका खरें वीट आयला, म्हाका ह्या लोकांगेल वीट आयला म्हणून हें परब्रह्मान सांगलें. कळ्ळें. ब्रह्माक सुद्दां वीट आयलो. जेन्ना तो साकार जालो ताका वीट आयलो. नाक्कबातें म्हूण दिसलें. पण सांज जावन रात्र जाता गर्दी सरली. कडेन एक पाप म्हानतार कोणकी शेतकरी धांवन आयले खंय. धांवन येवन पाप ते विठोबागेले पांयाक पट्टण घेवन पांय अडचित बसला खंय. आनी स्वताल अश्रून ते पांय धुता, पुसता, ते पांय चेपता. देवा आतां तूं बयस थोडो वेळू, कितलो वेळ उबो रावतलो, तुगेलो पांय दुखन इतले. म्हळ्यार असले नमने जे प्रेम येता न्ही त्या वेळार ब्रह्माक सुद्दां कुर्टा वयले हात सोड न्हू ताका आशिर्वाद दिवया म्हूण दिसता. ताणें ताका लागीं केलें. रुक्मिणी सांगलें पळ मा, पळय हो पळय असले भक्त जावंकात म्हाका अशी. तरी माया विटे, ब्रह्म विटेना. अविनाश ते. विटेना म्हळ्यार आमकां ताजो वीट येना. मायेच आमकां वीट येता पण ब्रह्माच आमकां वीट येना.
अविनाश ते कितले ताजे हें जाल्लें आमकां आनी 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 सलगी जाली तितले आनी आनी जायशे येता. जशी अंगठ्या बोट चोपतना सांजचे वा संवय आसता म्हाका कशी स्वताक कितलो व्हड जाता म्हणसर मुल्या बैसून हांव अंगठो चोपतालें तांत आनी रस येता आनी रस येता. वीट म्हणून येना, वीट म्हणून येना. सान्न चेडवां चॉक खाता ती तांकां की डेफिशियन्सी जाल्यार चॉक खातात की तांकां ताजो वीट येना. तशें म्हूण चपाती भाजी दिल्यार तांकां बेजार दिसता. तांकां आवडचेंच कसलें दिलें तर एक खालें दोन खालें पूर अम्मा आनी नाका म्हणून जाल्यार असलो हाजो वीट येना. तांकां आवडचे हाजी वीट येना. तशी परब्रह्म हात इतले आवडी निर्माण जाता की वीट येना. आतां आनी तांणी सांगल्या माया विकारी ब्रह्म निर्विकारी ताका विकारच ना ती. ते आमचले ब्रह्म केन्ना आमचल्या कोपान पळयना. आमी म्हणटात न्ही हय ते देवान म्हळ्यार कोपान पळयलें ती माय आसता. माय म्हळ्यार कांडीशी कळ्ळें. आनी ब्रह्म परब्रह्म सुद्दां तशीच कांडीशी. त्या कांडे मुखार आमीच राबता ती आनी दोळे वटान ते देवाल्या पळयता ती. त्यामुळे देव आमीच तागेले हांथान दिसतात न्ही कांडेन तो आमगेलें रूप दिसता. तो देव आमचो लागीं झगड मारवा येयल्यार दिसता वय की ना. दोळ हडड करून पळयचो देव केन्ना तशें करना. आमी कशें आसा तशें तो देव जाता. माया सर्व करी ब्रह्म काहीच न करी. माया नाना रूपे धरी ब्रह्म ते अरूप श्रीराम. माया विंगड 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 रूप घेता खंयची आनी ब्रह्म ते अरूप. माया पंचभूतिक अनेक. माया म्हळ्यार अनेक चीज आनी पुराय अशी सेग्रिगेटेड म्हळ्यार द्वैत मात्र न्ही द्वैत पूण दोनीच आसता जाल्यार मायेन तूं अनेक आसता ती. सगळे कितले म्हणून काडी येद विंगड 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 इतले 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 सगळी माया. आनी जे जे मध्य ब्लँक आसता न्ही थंय सगळे खडे परब्रह्म भरल्या. आनी ताजेर ही रांगोळीशी कळ्ळें. तर रांगोळी आमी गालीच घालतात न्ही तर एक कॉमन रंग म्हणून आसता तो खाल्लो ना आनी ताजे मध्य आमी विंगड नमुन्याची रांगोळी घालतात. त्या कॉमन रंगांनी ती त्या रांगोळीक गोमटा येता कळ्ळें न्ही. आनी दुसरे दिवसू ते सगळे एकत्र केल्ले ताजो एक विंगड रंग जाता. ताजो जर कॉमन रंग केलो ताज्यानी गोमटाय विंगड जाल्यार ते परब्रह्म ताजी गोमटाय केन्नाय ना जायना. ताजें प्रेम ताजी सहिष्णुता ताजी दयाळूपणा ताजें जें हें आसा एक जे काय तेज ताजो प्रकाश ताजी उर्जा ते केन्नाय ना जायना कमी जायना आसा तशें आसता. जाल्यार ताजो आमकां अनुभव येवंका जाल्यार मायेक आमी चिके वळखच्या शिक्का म्हणून बेजार नासतना समर्थ परत परत सांगता ती माया पंचभूतिक अनेक. सृश्टीन पळयल्यार पंचभूत आसा ती आकाश तत्व खम मनो बुद्धीरेवच तशी सगळे कले आसा. आकाश आप तो पृथ्वी आप तेज वायू आकाश. पृथ्वी म्हळ्यार जड जे जे जड दिसता ते मुखार समासान घेतले ते कशें आसा म्हण. एक्सक्यूज मी. तर ती माया पंचभूतिक ब्रह्म ते शाश्वत एकच. माया ब्रह्मांचा विवेक विवेकी जाणते. विवेक म्हळ्यार कळ्ळें योग्य विचार कळ्ळें. हें आत्मानात्म विवेक म्हळ्यार खंयचो आत्मा आनी खंयचो अनात्म. अनात्म म्हळ्यार कळ्ळें आत्म नशिल्लो तो अनात्म म्हळ्यार जड. ह्या पंचभूतांक तेज कल खातीर आसा ते परब्रह्म तांत आसा भितर भायर अंतर्बाह्य व्यापून आसा म्हणून ताका तेज आसा. आमकां ह्या देहांत आमगेल्या तेज आसा ना म्हळ्यार कितले कुसळ दिसतली कुरूप आशिल्ली तरी ताजेर एक तजेलत आसता तेज आसता जिवंतपणाचें. तें कल्मीत आसा तें परब्रह्म तो आत्मा अंश जावन बसला आमगेल्यान तूं म्हणून ताजें तें तेज आसा. म्हळ खातीर हे जड देहाक महत्व आयल्या गोमटाय आयल्या तेज आयल्या जिवंतपण आयल्या वय की न्ही. सचेतन आयल्या चेतन आयल्या तशी. तर माया ल्हान ब्रह्म थोर. ब्रह्मागले हें पळयल्यार अनंत व्याप पळयल्यार इतले व्हड माया म्हूण तें वर्णन केलेलें न्ही. इतले लक्ष वर्स तितले लक्ष वर्स ब्रह्मागले एक दिवस आनी कोणाकी घटिका आनी ते शक्तीचे एक पल सगळें वर्णन करून जालें. ताजे पेक्षाय ब्रह्म कितले की व्हड म्हूण कळ्ळें.
माया लहान ब्रह्म थोर, माया असार, असार म्हणा कले नाश जाता, ब्रह्म सार, हाजी गर्भीत कले स तरी ब्रह्म, ब्रह्म मेन इन्ग्रेडियंट. जशी आम्ही शीर करू गेलो, बाकी कले ना जाल्यार चलता, पण रव तरी आसका की ना शीर करूक, किंवा कल्ले मुगा दाळीच करून मुगा दाळी मागीर ताका बेस कले तरी जाय न्हय. दाळी आंबट करचें म्हणे, दाळीच घाल न्ही, दाळी आंबट जातली कशी. तशी माया असार ब्रह्म सार. ताका मागीर मसाले कले घालत, ते ब्रह्मान मस्त मसाले आसत ती, ते मायेन केले ती. जाल्यार मूळ ब्रह्म हें सार आस. माया अर्ती, अर्ती म्हळ्यार अलीकडची, आत्तांची, कल म्हणटात ताका आर्तांतली. अर्ती म्हळ्यार हो शब्द सुद्दां आमची घरांत आर्तांतली म्हणटात न्ही, आर्तांची. आणि पार ब्रह्मासी नाही, ब्रह्माक आर्तांचे आनी कले ना, ते सनातन. श्रीराम सकल माया विस्तारली, ब्रह्मस्थिती अच्छादली, परी ते निवडून घेतली साधुजनी. श्रीराम गोंडाळ सोडून नीर घेजे, गोंडाळ म्हळ्यार शेवाळ. खंयचे खंयचे सरोवरांत तान्ने शेवाळ म्हणटात, उदक स्थिर आशिल्ली ती. जाल्यार ताजी मुळाक स्वच्छ गोमटें उदक आसता. ते गोंडाळ अशी बाजू करपा लागता, अशी 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 करून, आनी अलगद ओंजळींत उदक घेवन पिवंक लागता. मागशी काळां तूं तशीच पिवंक लागतालें, तावळ फिल्टर बिल्टर कले नाशिल्लें. खंयचे आयले ते पित्तालीं आनी पचयताले लोक. आतां तशें न्ही, फिल्टरा उदक सुद्दां आमकां पचना. एक दिशी मिरसांग खाल्यार आमकां उदकाट सूर जाता, तसले नमुन्याचें. त्या वेळार तशें नाशिल्लें, कसले खाताले ते पचयतालीं. तशें ते गोंडाळ सांडून नीर घेयजे, नीर सांडून क्षीर घेयजे. दूद जर दिलें तर ते राजहंसावारी दूदच पिवचें, तातूंत उदक काण दवरचें आनी दूद मात्र पिवचें, हंसावारी. माया सांडून अनुभवी जे ब्रह्म तैसे. तशी ही असार आस, हें न्हय तें न्हय, जाल्यार तें न्हय जालें तर के कल्ले आस, खंयचे भंय, हें न्हय तें न्हय जाल्यार खंयचे भंय, तर तांत तुजें तेज आस, तांत तुजी उर्ज आस, तांत तुजें वात्सल्य आस नदरेंतलें, जें आमचें पळयता आस प्रेमाने, जो जिवंतपण आस, तो जिवंतपणा खंयचेय पेंटिंगांत येना, खंयचेय पेंटिंगांत येना. आमकां दिसता कागदां फुल्ल बिल्ल भोव गमती करतात आज काल, अगदी खरें दिसची, पण ताका परमळ आसना ती. ताजे पाशी एक पारिजातका सान फूल तांबडें देंटें कितलें गोमटें कोमल, एक मोगऱ्या फूल कसलें परमळ घमघमीची, एक फणसा गरो, फणस पिकिलो, सांगका लागना ताजी परमळ, वदरून वदरून सांगतात हांव हांगा बसलां म्हणून, खावच्या येयाती म्हणून. तसले नमुन्याचें. तरी तें कलें तांतूंत जें परमळ आसता ती तें ब्रह्म. तांतूंत तें पुणी नांकाक येता, तेंवूय हें. तर तांणी सांगलें हें पुरें माया, पुरें माया. जाल्यार तांतूंत तें जें एक म्हळ्यार भाववाचक नाम म्हणटात तें तेज, तांतूंत जो जिवंतपण आस, तांतूंत जी सच्चाई आस, तें ब्रह्म. ब्रह्म आकाशा ऐसे निवळ, माया वसुंधरा ढवूळ. ढवूळ म्हळ्यार कलें बुरश जालेलें, अशी गढूळ, गढूळ म्हणटात न्ही तशी, मातयेन तणी हें जालें तसलें. आकाशावारी, नील आकाशावारी ब्रह्म हें निवळ. ब्रह्म सूक्ष्म केवळ, माया स्थूळ रुपी. माया सूक्ष्मय जाता, स्थूळ जाता, जाल्यार पयलीं खंय पळयलें थंय आमगेल्या नजरेकल येता, स्थूळ रूपच येता. ब्रह्म ते अप्रत्यक्ष असे, आमगेल्या मुखार प्रत्यक्ष केन्नाय जायना आनी जावच्या कशें शकना. जाल्यार आमगेल्या ह्या दोळ्यांनी, दोळ्या मुखार तें प्रत्यक्ष जायना. आनी जें प्रत्यक्ष जाता तें भितर भितर जाता, आनी तें आमगेल्या प्रत्यक्ष जाल्लें हें लोकांक कळना, म्हाका मात्र कळटा. तशी तशें तें जशी आमी मरणा फुडें खंय वता ती, तें मरणा फुडेंच कळका, पयलीं कळना. ताचो अनुभव तशें येता. माया ते प्रत्यक्ष दिसे, ब्रह्म ते समज असे, माया ते विषम रूपी. म्हळ्यार कळ्ळें की ब्रह्म अतिंद्रिय, तर माया इंद्रिय गम्य, इंद्रियान जाणचे सारकें आस. ब्रह्म हें इंद्रियांचे कक्षे भायर आस, आनी माया इंद्रियांच्या कक्षेंत आस. कळ्ळें. श्रीराम माया पूर्व पक्ष, ब्रह्म सिद्धांत. ब्रह्म हो सिद्धांत आनी माया पूर्व पक्ष. म्हळ्यार माया दिसता जाल्यार कसल्या वेळान तें जड, तरी तें नाश जाता, हें जाता. म्हळ्यार जशी न्ही
कोर्टान ताणी एक पूर्व पक्ष असता, एक सिद्धांत असता, तर ते प्रूव करतात हे अशें म्हण हें बरोबर नाही, तें तशेंच म्हण तें तशें नाही. लॉजीक म्हणटात ताका. ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सो ए इज इक्वल टू सी. तशी ए इज नॉट इक्वल टू बी अँड बी इज नॉट इक्वल टू सी, सो ए इज नॉट इक्वल टू सी. हें जें आसा हाका पूर्व पक्ष आनी सिद्धांत म्हणटात. कळ्ळें न्हय? हें लॉजिकली तें आमकां पळोवची गरज ना. माया असंत, ब्रह्म संत. संत म्हळ्यार सतत आसतलें आनी माया कायम आसना. केन्ना आसता केन्ना जायना. आमकां जाय जाल्यार तावळीच आसता अशी ना. एकल्यान बाप त्या बिरबला काळांत तूं बिरबलाक हांणे रायान सांगलें खंय मूर्ख सोदून काडी म्हणून की 4-5 मूर्ख सोदूं सांगिल्ले. तो एकलो जमीन खणतो पळयलें खंय. कळ्ळें? कल्ल्याक म्हळ्यार ताणें तागेले भांगार आनी ऑर्नामेंट्स पुराय थंय दवरलेले अशें तागत समजू तशी ताका कांय मेळनाशिल्लें. तर ताणें म्हळें तुगेलो खूण सांग न्ही, कले खूण तरी दवरलेले आसतलें न्ही तुवें म्हण हें इतलें पूर्ण दवरतना इतलें म्हारग भांगार. तर ताणें म्हळें की हांव तें पुरतो आसतना खणतो आसतना खंय दवरलें पळय तो वयर एक ढग आशिल्लो, मोड आशिल्लें मोड. त्या मोडा मुळाक हांव तें पुरलेलें. आतां अशी जर तुमगेलें हें आसल्यार तुमकां तें मेळटलें कशी? कळ्ळें? मागीर तें मोड आतां कितलें मोड गेल्ली कितलें वचुली असंत. जाल्यार ब्रह्म संत. ब्रह्मासी नाही करणे हेत. ताका कल्ले करचे दिसना, तागेले हेत असना, ताका कल्ले करचे असना, पण मायेसी आहे. आनी सगळें तो मायेले हातान करून घेता. कळ्ळें? मागीर पुऱ्या ती शक्ती तागेली. ब्रह्म ना जाल्यार ही माया ना. माया ब्रह्मान थानूच आयल्या आनी तेमी ती ताका आच्छादन करूं पळयता पण करूं जायना. ताजी प्रभ अशी भायर पडटा की ती म्हळ्यार ते सगळें हें व्यापून दशांगुळे उरला तशी तें ब्रह्म सगळे कडेन आसत आनी इतलो अचाट की आमकां तो जेन्ना अनुभव येता न्ही आमकां कसलें करप काय म्हूण कळना, नाच काय म्हूण दिसता, हें दिसता अशी. ब्रह्म अखंड घनदाट, माया पंचभूतिक पोचट. ब्रह्म ते निरंतर निघोट, माया ते जुनी जर्जरी. माय ही जुनी जाली जाल्यार ब्रह्म कायम तशीची. शंकराचार्य जे आयले, आद्य शंकराचार्य दक्षिणामूर्ती पयली प्रगट जाली. ते 4 हे आशिल्ले ऋषी आशिल्ले, ओल्ड मस्त शास्त्र शिकिल्ले जाल्यार तांकां आत्मज्ञान जाय नाशिल्लें. आनी आत्मज्ञान जाल्ले ते दक्षिणामूर्तीक तांकां आवाहन करून ते आयले. ते कशे आशिल्ले? शिष्यवृद्ध आनी ब्रह्म युवा. कळ्ळें? आचार्य युवा अगदी 16 वर्सां ते तरणे बांड आनी तांणी तें ज्ञान तांकां दिलें. तांगेले पांयाल्या बसून ते शिकले. तशी हे ब्रह्म हें कलें निरंतर निघोट कोमटेची आनी तरणे. माया ते जुनी जर्जरी ती अशी पिंजून वता, ताजी कुडकी कुडकी जाल्या ती. तरी जेन्ना नाश जावचो आसता तेन्ना जाता, पण जाता आसता सगळें अशी जर्जर जावन वता. काय जर्जर जातात पळय, म्हगेले हाताक कितली सुरकूत पळय ती, इतलें हें जाल्यां, तोंड अशी हें जाल्यां. तरीके तांतूं तेज आसा. तें तेज खंयचें आसा आनी कोणा गेल्ले हातूंत जास्ती तेज आसता? कोण हे भगवंतागेली भक्ती करतकी तांतूं तें भक्तीचें तेज साकार जावन येता चेहऱ्याचेर. तांकां केन्नाय हें करपा लागना, कळ्ळें? मेकअप करपा लागना, लिपस्टीक लावंक लागना, केंसांक काळे लावंक लागना. आपे आपीची भितरल्यान आमकां दिसता आमी कितली तरणी आसा ती, कितली उमेद येता. म्हाका कोण कोण म्हणटा तूं खंयच्यान इतली उमेद येता गो म्हण. ती उमेद त्या परमेश्वराली आसा, ती समर्थांगेली आसा, ती श्रीरामागेली आसा. अरे हांव आस न्हय म्हणटा तो, कळ्ळें? भित्ता म्हण. जो पर्यंत आस तो पर्यंत भितर राबचें. भितर राबलें की झरी फुट्टा भितरल्यान आनी ती इतली तरूण झरी जी फुट्टा न्ही तें तेज इतलें तरूण. सद्योजात शंकराश्रम म्हणटा ती, वय की न्ही? सद्योजात म्हळ्यार कळ्ळें? जस्ट बॉर्न तें चेडूं. स्वाम्यांक पळयात तांगेले हास कशें आसा. जस्ट बॉर्न, इतलें निर्मळ हांसो, इतलें तें हातूंत प्रेम तें हें. आनी केन्नाय अशी पशुल्याक सुद्दां तशीची, मनशाल्याक तशीची, सगळे कडेन तशीची. आनी तितलेंच धीर गंभीर, तितलेंच हें खंयच्यान येता? तें परब्रह्म आसा
ती शक्ती भितरल्यान येता. माया घडे ब्रह्म घडे ना, माया पडे ब्रह्म पडे ना, माया विघडे ब्रह्म विघडे ना, जैसे तैसे. विघडे म्हळ्यार फुटून वता, ना जाता. ब्रह्म असतची असे, माया निरसिताची निरसे. आम्ही बाजू केले, बाजू जावच्या शकता माया, त्या एक ताजो फायदा असं, बाजू करू जाता. ब्रह्मास कल्पांत नसे, पण मायेसी कल्पांत आहे. श्रीराम माया कठीण, ब्रह्म कोमळ कोमळ काया. माया अल्प, ब्रह्मागल विशाल तो पडल्या. माय अत्यल्प, माया नासे सर्व काळ ब्रह्मचे असे. श्रीराम वस्तू नवे बोलीचे ऐसी, माया जैसी बोलीचे तैसी. मायेगल वर्णन करू जाता. हे पळय, हो इतलं हाजी प्राईस अशी, हाजे रेकॉर्डिंग समज चलता, हांव तो व्हॉट्सॲप करू जाता, आनी कल जाता, मग शब्द भायर पडटा. ती ही माया पळय की न्ही. जाल्यार शब्द कर नासतना जे ये हृदयीचे ते हृदयी घातले, ती परमेश्वराक कृती कृपा. कळवे आप्यापी वता. तशी गुरुनी जो अनुभव दिता, ती हाजो अध्यात्माचो, तो आप्यापीची. वस्तू नव्हे बोलीचे ऐसी, माया जैसी बोलीचे तैसी. काळ पावे ना वस्तूसी, मायेसी झडपी. काळ हांव सांगलें कितले वर्स, कितले लाख वर्स, हें तें, ह्या युगाची इतले वर्स, त्या युगाची तितले वर्स. ते आमगेले पंचांग वाचतले केन्नाय हाजे वेळार सांगता ती, हाजी इतले वर्स जाली, ताजी तितले वर्स जाली, पंचांग वाचून सांगता ती. तर ह्या वर्साक कल जातलें म्हणून तें जाताची म्हणून सांगू जायना, जाल्यार मस्त पण जाता. आतां ते प्लव नाम संवत्सर खंय, तशी प्लव म्हळ्यार बोट इशी, ती आमचे खातीर बोट पेटयल्या म्हणून. ते तांत वचून तरून वचका आमी. काळ पावे ना वस्तूसी, हो काळू वस्तूक लागू पडना. वस्तू म्हळ्यार हांगा परब्रह्म. खरी वस्तू एक्कीची, ती म्हळ्यार परब्रह्म. ताका काळ स्पर्श करू शकना. मायेसी झडपी, मायेक अशी झडप घालून घेता. नाना रूप नाना रंग, ती तुका मायेचा प्रसंग. कितले रंग तिज्यांतू, कितले रूप, गोमटी गोमटीची भयानक रूप, गोमटी रूप, कुशल रूप. माया भंगे ब्रह्म अभंग जैसे तैसे. तेमी ती जे संतांगेली भितर थान आयिल्ली जी भजन आसत न्ही, ताका अभंग म्हणटा ती. ताजे तेज तांतून बुदवंतपण केन्नाय ना जायना. आता असो हा विस्तार चालत जाते सचराचर, कितुकी माया परमेश्वर सबाह्य अभ्यंतरी. तांतू सबाह्य अभ्यंतरी म्हळ्यार भितर भायर व्यापून वरला तो, आणि तरी वरला म्हळ्यार इतलो विशाल. सकळ उपाधी वेगळा तो परमात्मा निराळा. जळी असोनी नातळे जळा आकाश जैसे. उदकांत तो आकाशाचे प्रतिबिंब पडता, किंवा उदकांत आकाश आसता म्हळ्यार अवकाश म्हणटात ताका, ते उदकांत सुद्दां आसता. जाल्यार त्या आकाशावरी ते आसून आसना, दिसना जळांत. तसलें तें, तशी हें परब्रह्म सगळ्यांत आसा जाल्यार आमकां दिसना. आतां माया ब्रह्माचे विवरण कल खातीर करचें, करिता चुके जन्म मरण. संतांस गेलिया शरण मोक्ष लाभे. श्रीराम अरे या संतांचा महिमा, बोलावया नाही सीमा. जयाचे नि जगदात्मा अंतरची होय. अंतरांत येता जगदात्मा परब्रह्म, अंतरांत साकार जावन येता. आमचे खातीर साकार जाता, आमचे खातीर साकार जाता. आतां ते साकार जावन येवंच आसा मुखाल आठवड्यान. तूं कोण येवंच आसा? गणपती बाप येवंच आसा. आतां ताजे बद्दल आमी पळोवया. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे माया ब्रह्म निरूपण नाम समास पंचम. श्रीराम हांतू हे माया ब्रह्माचें राम हृदयांत भोव म्हणटे सांगल्या. आमी मुखाल पंत परत तें घेवया. राम हृदय एक फन मदले घेतिले. इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट की श्री रामान सांगल्या आनी सीतेन सांगल्या की हांव रामान थंय उत्पन्न जालेली शक्ती पुराय केल्लें, तें हांवें केल्लें, तो कसलेंय करना. आनंद निश्चल अशी कसलें करना, फक्त आसता तो साक्षी अशी. जाल्यार तांथान भायर पडलेली मग शक्ती, ती सगळे इवन सीतेगल त्याग सुद्दां रामान करनी. हें पुरें हांवेंच घडोवन हाडलेलें म्हूण. इथे म्हळ्यार रावणा मारचें आशिल्लें म्हणून घडोवन हाडलेलें. हें सगळें माय पळयता. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे माया ब्रह्म निरूपण नाम समास पंचम. श्रीराम आतां कसलें मुखाल पंता गणपती बाप्पा येता.
तावळी आमी कशी करका कल करका एक आठवड रज आसा आमकां वय की न्ही हां तावळे गणपती बाप्पाक तरी आमी समजून घेवया. गणपती म्हळ्यार कशें आसा, अकार तो ब्रह्मा उकार तो विष्णू, अकार तो ब्रह्मा उकार तो विष्णू, मकार महेश जाणियेला, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे. ओंकार रूप बीज ओंकार पहिले ओम. परब्रह्मांतन पहिली जी माया निर्माण जाली न्ही ती ओंकार निर्माण जाली. त्या ओंकारांतून ऊर्ज आशिल्ली, प्रकाश आशिल्लो आनी सगळें तातूंत हें आशिल्लें, तेज आशिल्लें, जिवंतपण आशिल्लो पुराय. तर हें जें आसा ते ब्रह्मा विष्णू आनी महेश, तर त्या ओंकाराच्या हांतूंतल्यान जें आसा तीन गोश्टी भायर पडल्यो आनी तान हांनी सुद्दां ताजें मस्त घोमटें सांगलें परिज्ञान आश्रम स्वाम्यांनी. विंगड विंगड अणू परमाणू सगळे कडेन पसरले, ताजे विंगड परम्युटेशन कॉम्बिनेशन जावन सृश्टी निर्माण जाली. त्यानी ती इतली विविधता हो निसर्गास नियम जावन बसलो. हां परब्रह्मा खंयचोय नियम लागू पडना. हां जाल्यार हें जालें. जाल्यार आमचे खातीर जो गणपती येता तोच आत्मस्वरूप आसा. गणपती अथर्व शीर्षांतून हें नक्की दिल्या कशें आसा की तो त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव सर्वं खलु इदं ब्रह्मासि, त्वम आत्मासि नित्यम. वय की न्ही तशी तूंच आमगेलो आत्मा परमेश्वर. तो इतलें आमगेलें कौतुक करता, इतलें आमकां सांबाळता. तागेलें सगुण रूप तो कशी सांबाळता, तागेलें सगुण रूपय पळोवंका, निर्गुण रूपय पळोवंका, तो आमकां कितलें सांबाळता. तो आमकां दिसता न्ही तागेलें सुद्दां कौतुक करता म्हणून. तेमी ते पयले दिवस जाले, दुसरे दिवस जाले. पयले दिवस तागेलो आम येता. ती पयले कृष्णा हागले तान चेडूं जावंका म्हणून ती प्रार्थना करता. ती स्वर्ण गौरी, ती स्वर्ण गौरी आनी हें मेळून शंकराल आराधना करता. ती वायणां पूज म्हणटात आमी, ते ताजी पूज दिता ती, ते वायण आनी करता ती. तावळ शंकर प्रसन्न जावन उकडे तांगेले ते चेडूं जाता. ते आवसू पांयार बशिल्ले चेडूं गणपती, बाल गणपती. तर कोण 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 आतां मुर्ती कितलो हॉड्ड करच्यो ताजेर हें लागता. कोणागल गणपती श्रीमंतू म्हण. अरे श्रीमंती कसली? देवाक श्रीमंती मोसतात तुमी? तुमगेल कसली एकशी तर श्रीमंती? देवा श्रीमंती केन्नाय मोजचें ना बा. तरी असले हें तो गणपती कडल्या ताका म्हणटा ती. पती म्हळ्यार कडल्यान पालन करता. तो गण म्हळ्यार आमगेल इंद्रिय, आमगेल सगळी इंद्रियांचो तो अधिपती आसा. तो रक्षण करता तें आत्मतत्व. तेमी तिची तागेल सगुण रूप कशें आसा तें करूंक ताका सगुण रूप तशी घेवंका की न्ही. तो जेन्ना येता तर ताणें ताका सूक्ष्म अवयव कशें आसा ती हस्ते गेल मात्ते. ताका शंकरान मुद्दाम तागेलें आशिल्लें काळ न्हू ताका हस्ते गेल मात्ते लायल्या कल खातीर. ते हस्ते मात्यान कल्ले सो स्पेशल आसा. दोळे सन्न सुपावर कान, सोंडाळी ती लंबायमान. सन्न चेडवांक कशें दिसता आमगेलो गणपती. ताजे सुद्दां तांणी दिल्या. ओम गणेश जय गणेश, जय गणेश पाही माम, हर गणेश हर गणेश, हर गणेश रक्ष माम. ओम गणेश जय गणेश, जय गणेश पाही माम. हें तांणी तागेलें वर्णन केलें. जाल्यार मुख्य कलें ताका कल्ले आसा, सोंडाळे आसा. दोळे सन्न सुपावर कान, सोंडाळी ती लंबायमान, आनी बाल सान पोट व्हड. हें सगळें जें आसा तागेलें सगुण रूप तें कसलें मिती ताजें महत्व कल्लें आमगेल्या आयुश्यांतूं. आमी हत्ती गेले मुख घेवंका तशीच कळ्ळें. हें तांत अभिप्रेत आसा. आनी तें कशें आमगेलें आमी स्वता रक्षण कशें करचें. तरी हें कलियूग आसा, हातूं आजू बाजू सगळें नेगेटिविटीज आसा ती. त्या खातीर देवान कल केल्या दोळे सन्न दवरले ती तागेले देवा तशी. आमी सन्न दोळे म्हळ्यार आमकां दूरचें पळोवचें आसलें न्ही, आमी दोळे बारीक करून पळयता ती. कोण गो तो अशें करून पळयता ती, वय की न्ही. तशें ते दोळे सन्न सुपावर कान,
कान आणि ते अशी 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 हालतं असतात कळल्याक, तरी आसूण घालतात ते म्हळ्यार कळ्ळें की सार मात घेवचें असार आशिल्लें बडबड आशिल्ली कान उडोवचें. तशी नाना नमन्याचे आमकां आयकयतले लोक आसता ती आमगेल मान अपमान जे काही आसा न्ही ती माया ती अशी फाप्पण उडोवची आनी सार मात्र भितर घेवचें. तें देवत्व तागेल भक्ती ती मात्र भितर घेवची कळ्ळें. तशी सोंडाळी म्हळ्यार कळ्ळें आमी जागरूक राखता ह्या कलियुगांत राबता जाल्यार कोणेय आमकां विकून खातील तशी जावं न्ही म्हूण आमकां शत्रूगल सुगाव लागता. म्हणून तो गणांगल अधिपती तरी शंकरागल तो हो आशिल्लो कळ्ळें म्हणटा ती सेनापतीसो. तरी तो आनी हो कोण षडानंद दोगय जाणें तर हो कशी हो देव म्हळ्यार ताका सोंडाळी इतलो धूर की ताका धूरचो वास येता. खंय की कलकी शिस्त आसा ताका पयलीं कळटा. तशी आमी जावंका आमगेल दूरदृश्टी जावंका दोळे सान्न आनी सोंडाळी ती लंबायमान ताज्याने ते नांक तागेलें त्या नांकान तूं अशी ताका धूरचें सगळें वास येवंका ती कोणाल कल्लें हें स वायट इच्छा आसा ती कसलें आसा ती तें ताका कळका. आनी ही शूड प्ले प्रोटेक्टीव ही म्हळ्यार वी बिकॉज दॅट गॉड इज विदीन अस. आमी आतां गणपती दिवसां तूं आमी तशी जावंका नुस्तें कर्मकांडान बुड्डून रावचें न्हय कळ्ळें. तरी ताजे खातीर रक्षण करता. तर ते सोंडाळी लंबायमान जाले कान नाक सोंडाळी तशी तागेले बाकीच कल आसा पोट इतलो व्हड सगळ्यांक अपराध क्षम करता फॉरगेट इट. तर आजकाल कोणकी हांव ल्हान पळयलें ते एक सम पासवर्ड चेंज करता म्हणून खंयची कंपनींत आशिल्ली 8 म्हयने एक पण पासवर्ड चेंज करता म्हणून तरी तान म्हळें तेका डायवोर्स जालेलो आनी ताका ते बायलेक विसरचें जायनाशिल्लें म्हळ्यार कोप येतालो ताका तो कोप विसरचें जायनाशिल्लो. तर ताणें हें केलें खंय कळ्ळें सो एंड सो फॉरगिव एट सो एंड सो नांव बरयलें फॉरगिव अमुक सो एंड सो. ते एक सम ते टायप करतना तागेल माथ्यान ते फॉरगिव बसलें कळ्ळें. तशी आमी हेय दिवस वतले इज इट दॅट इम्पॉर्टंट सन्न स्लोगन्स घेवन आमी नित्याचें काम करता ती आनी आमी त्या गणेशागेलेंच रूप आसा ती कळ्ळें. म्हळ्यार परब्रह्म आमगेल्यांत आसा ती आमगेले तागलवारी सूक्ष्म अवयव जावंका ती अवयव आमी सूक्ष्म करून घेवंका सूक्ष्म बुद्धी करून घेवंका आनी गोमटें करून राबका. पण मनांत आमी गोत्त आसता की आमी कल्ल करता आसा ती कल्ल्याक करता आसा ती कल्ल्याक करता आसा ती. आनी गणपती अथर्व शीर्ष म्हणचें तें समची हें कर म्हणचें कळ्ळें. ताजो अर्थ कळ्ळ म्हणका तावळी तें सम पावता अशी बड केल्यार उपयोग ना. तशी तें आमी करया आनी तेमी ते म्हणटा ती की गणपती वारी जावंका म्हूण. आनी तरी तागेल उंदूर पाप तागेल वाहन उंदूर कल्याक की तें परब्रह्म आसा गणपती म्हळ्यार. आनी त्या काळाचेर स्वार जाल्या काळ रुपी उंदूर तो काळ आमगेलें आयुश्य कुर्तडता खंय उंदरा वारी कळ्ळें. तेमी ताजेर तो बसला तरी तो फुल्ला वारी हल्क जावन त्या काळाचेर बसला म्हळ्यार तें काळ इतलें हें आनी हो इतलो व्हड परब्रह्म जाल्यार ताका त्रास जायनाशी बसले आनी तें तो उंदूर ताका खंय जाय थंय व्हरता. आनी तरी ताणें कल शिकोवन दिलें की आवस बापसू प्रदक्षिण घाल आवस बापसूल पूजा करा ती म्हळ्यार पुऱ्या पृथ्वीक प्रदक्षिण घालवर जाता हें ताणें शिकोवन दिलें वय की न्ही आमकां. उंदराचेर बसून अशी हालयत डुलयत करतची 3 प्रदक्षिण फक्त आवस बापसू घालता थंयच थंय. आनी तो हो षडानंद मोरा घेवन वचूलेलो तो बेग्गी म्हूण आयलो ताका दिसलें हांव कल इतलो थोर हाक्कल जातलें म्हूण असले नमन्याचें जाल्यार आवस बापसून प्रदक्षिण घाली. आनी हें शास्त्रांत हें सांगल्या तेमी ती आवस बापसूंगल मान राखा ती ज्येश्ठ नागरिकांगल मान राखा ती तांच्यान देव पळया ती थोडे मॅनर्स शिका ती थोडे हे एटिकेट शिका ती तांकां मान दिया ती तांकां मदत करा ती. आनी ज्येश्ठ नागरिकांनी कल करका तांणी म्हानतार जावचें ना न्ही मुखार कळ्ळ्याक. तर परब्रह्मा तेज आमच्यान तसो आमी एवर ग्रीन मनान मेंटली आमी ज्येश्ठ जावंका सगळ्यांक आमी जिथे कमी तिथे आमी वचून आमी मदत करता भले ते आमकां विचारनात जावं पण गरज पडलेली तेन्ना
तांणी विचारणी जाल्यार सल्लो दिवं पण तांणी म्हळें म्हाका मदत करी जरूर वचका तुमी म्हाका अशी कशी म्हळें हांवात वचची ना अशी हो स्टँड केन्नाय घेवचें ना कोणाकय तरी अशें जे करता ती ते गणपती उत्सव आमी तशी उत्साहान साजरो करुया आनी कडेर ताची विसर्जन आमी कशी करता ती विसर्जन हां 10 दिवस म्हणा 1.5 दिवस म्हणा कोणा अनुकूलते प्रमाणे करता ती आनी कशी हें करता ती तर तांकां समर्थांनी हांनी संत तुकारामाने कितले गोमटे तांतू हें केल्या की तुका कल्याण पूज कर हांव उदके म्हणू तरी हे कसल्याने पूज करची म्हणटर की सगळे तुगेलेंच तूंच परब्रह्म तुवेंच दिलेलें तर हांव तुगेल पूज कशी करची फक्त तुगेल नाम घेवन हांव पूज करता अशी संत तुकारामान म्हणल्या तशी आमी करया मनाने पत्रम पुष्पम फलम तोयम एक भाव हां आता करू शुभ वंदना आम्ही करू शुभ वंदना शरण शरण तुका श्री गजवदना बरे कोण चलई हीची प्रार्थना आम्ही करया शुभ वंदना तशें आमी शुभ वंदन करुया त्या गणपतीक आनी गणपती गौरी सगळे गमटें कोण एन्जॉय करुया हां जशी भाव आसा तशी देव आसा आनी त्या देवाल विसर्जन म्हळ्यार देवा तूं कितले दिवस थंय वतलो तुगेलें मूळ स्थान मगो हृदयांत आसा देवा त्यामी ती परत तूं पुनरागमनाचें परत येवचे खातीर आतां कायमच मगो हृदयांत तूं स्थान दिता तुका थंय येवन बैस आनी कड्डेर त्या पार्थिव मुर्तीक पुनरागमनाचें म्हणून हालयता ती तें विसर्जन करता तें म्हत्वाचें आसा तरी आतां तें आमी हें करुया आनी हांगा आतां उदारा जगदाधारा देई मज असावर स्वस्वरूपानुसंधानी रमोचित्त निरंतर मी माझे मावळी सर्व तू तुझे उगवी आता मी तू पण जगन्नाथा मी तू पण जगन्नाथा हो एकची तत्वता देव भक्त असे द्वैत अद्वैतन शोधिता दाखवी देव देवेशा प्रार्थना ही तुला आता उदारा जगदाधारा आम्ही हांगाच आतां या खंय उलोवंक म्हण दिसना नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ओम शांती 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 सगळ्यांक गणपती परबेच्यो शुभेच्छा आणि सगळ्यांनी आनंदान राबती आनंदान साजरे करा ती आनंद यात्रेन तुमकार मुखार आमी सगळ्यांनी वच्चा कशी दिवस कब वाट में हां आमी आमगेले आनंद आणि मनाची अवस्था घालोवची ना एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत जय जय रघुवीर समर्थ आणि हे विवेचन पुष्प श्री समर्थांगेले आणि रामरूपाचेर आमी अर्पण करूया श्रोतेगणान सगळ्यांनी मेळून त्या गणपती बाप्पा चरणाचेर दवरया नमस्कार